एक वर्स पयलीं हो फावंडेशन घातलेले अरावंड 1 year जाले ऑन 18 जून आनी हे काम स्टार्ट करपाक जाय म्हणून आमी वावुरताले पूण सीजन स्टार्ट जालो आनी जेन्ना सीजन स्टार्ट जाता सगळे लोक म्हणटा की ब्रिज आतां मोडी नाका मातसो डिले कर मेन सीजन जावनी सो आमी डिसेंबर बसून रावले जानेवारी बसून रावले आयज आमी फेब्रुवारीन येयल्या सो माझे मागणें आहा सगळ्या लोकां कडेन की तेणी सगळ्यांनी कोऑपरेट करचें कित्याक हो 12 मीटर रूंद जाता ब्रिज आनी जेन्ना 12 मीटर जातलो तेन्ना इजी 2 व्हेकल पास जातले आयज एकूच व्हेकल पास जाता दुसरी व्हेकल पास जायना आनी ब्रिजाचें कंडिशनूय तितलें स्ट्रॉंग ना आयज GSIDCन हें काम घेतलेलें आहा आनी GSIDC will complete the work in 3 months. It's going to be a record time of 3 months. हिंगा मोदेकात जे ब्रिजाक मोदेकात पिलर आहा ते पिलर आसचे ना खाली 2च पिलर सायडीचे आनी आख्खो ब्रिज अ सिंगल स्पॅन जे एक स्पॅनान आख्खो ब्रिज कंप्लीट जाता जुनाने बाप पोरीकारान फावंडेशन स्टोन घातलेलो आनी हो ब्रिज आमकां गरजेचो आसलो ह्या ब्रिजार जायते ट्रॅफिक मूव जाता कालांगूट तेजे अंजुना हे शॉर्टकट घेवपाक हो ब्रिज वापरतात पूण हांगा हो ब्रिज नेरो आसलेल्या कारणाक लागून आनी तेजी स्ट्रेंथ सारकी ना ब्रिज केन्नाय कितें जाता खूब तेका व्हडें पडलें आमी ते मेंटेन केला तो हो ब्रिज गरजेचो आसलो तेन्ना आमच्या MLAक आमी मागलो उलो केलो तेन्ना MLAन येवन पळयलो ब्रिज कन्सल्टंटान हाडले आनी हो ब्रिज करया म्हणून सांगलें आमकां आनी पोरीकारान वचून घाल्लो आनी पोरीकारान सांगलें विदीन 1 year कंप्लीट करतलो आयज आमी MLA आमी फाटीक लागून सगळे GIDCचें काम करून हे एप्रुवल घेतले आनी आयज हो ब्रिज सॉयल टेस्टिंग केला सॉयल टेस्टिंग करून आतां ते रिकॉर्ड मोडटलेत आनी तेणी सांगल्या प्रमाणे हे ब्रिजाचे कॉस्ट अबाउट 4 crore 75 आनी हे काम ते 3 म्हयन्यान सोंपयतले म्हणून आमी ते लोकांक सांगूंक सोदता की हो ब्रिज आमी टोटली बंद करतले लोकांक डायवर्शन घेवन सांकवाडी कुडसार रस्तो आहा ब्रिज आहा त्या ब्रिजार आमी डायवर्शन करतले